प्रादेशीक आराखडो 2021 बेगोबेग रद्द करचो अशी मागणी सिटीजन्स ऑफ गोवा संघटनेन केल्या। या आराखड्यात शेत आणि खाजण जमनीची सारखी माहिती ना, खात्याकडे धड एग्रीकल्चर मॅप पासून ना। गोयच्या ग्रामसभांनी 15 ऑगस्टाक प्रादेशीक आराखड्याक विरोध करपी थाराव मंजूर करचो अशें आवाहन संघटनेन केलां। आमकां कळून येयलां की शेता बद्दल आणि काजना बद्दल कांयच ना, डेटाच ना। पण शेतां आणि काजना हाचे डेटा नासतना तुम्ही रिजनल प्लॅन 2021 तयार केला जाल्यार गोंयची फकाणां गेल्या, गोंयकारांची फकाणां गेल्या की जमनीची समजी घेनासतना मॅपां रिसर्च आणि लोकांचे बाबतीन मन घेनासतना कशी तयारी केली। सेकंड क्वेश्चन, सर्टिफाइड कॉपी अबव सेट डेटा ऑफ काजन मॅप ऑफ गोवा फॉरवर्डेड टू द ऑफिस ऑफ द चीफ टाउन प्लॅनर। म्हणजे आम्ही व्हेरी क्लियर म्हणलां डिनोटिफाय करच्या पयले करात आणि जे लोकांनी घाल्लेले लायक पार्रा लायक जुयां कितले सिद्धोना जे लोकांनी तयार केल्ले प्लॅन आसा पिलेन जे जायते शेतांनी आख्खे गांवांनी तयार केल्ले आसा ते प्लॅन पास करचे। आम्ही कित्या खातीर रिजनल प्लॅन मागता, जो पर्यंत प्लॅन जावचे ना म्हणून आम्ही मागता। इलिगॅलिटीज मोठ्या प्रमाणात चल्ल्या आणि अशा तरेचे कमिशन जर हांगा बसलें आणि शाह कमिशना भशेन आणि अचानक जर सगळे मागीर कन्स्ट्रक्शन जर आता गोंयचे बंद पडलें जाल्यार मागीर सगळे म्हणजे कन्स्ट्रक्शनान जे लोक आसा तेंच्यांनी मागीर सडनली सगळ्यांकूच त्याचो नुकसान जातलें। त्या खातीर आमी पयलींच मागता ज्यो कितें इलिगॅलिटीज आसा त्यो आतां इन्व्हेस्टिगेशन करून बंद दवरच्यो आणि गोंयकारांक जो गोंयकाराचें मन आसा तें सरकारान राखचें आणि सगळ्या गोंयकारांक हांव उलो मारता की हे जे रेजोल्युशन आसा ते 15 ऑगस्टाक सगळ्यांनी आपल्या जे स्पेशल ग्रामसभा आसता त्या हेतूर हे रेजोल्युशन घेवचें आणि सगळे आमी हे सरकाराक आसा ते हे मुद्दे आमी पावोवपा खातीर आमी एकठांय जावया। चिकण मातयेचे गणपती करपी 498 मुर्तीकारांक गोंय सरकारान 55 लाखांची सबसिडी दिल्या। शेनवारा कपिलेश्वरी जाल्ल्या एका खासा दबाज्यांत गोंय हस्तकला महामंडळान कलाकारांक चीक भेटयले। लोकांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती पुजेक लावचे न्हय असो उलो आमदार लवू मामलेदारान मारला। चिकण मातयेचे गणपती करपी कलाकारांक सबसिडी दिवपाचो दबाजो शेनवारा कपिलेश्वरी फोंड्या जालो। उद्योग मंत्री महादेव नायकान कलाकारांक चेक भेटयले। डायरेक्ट कामां आसात आणि 20,000 ज्यो आसात बायलो ते आउटसोर्सिंग आसात, थोडे जातले 200 बायलो म्हणजे जवळ 30,000 बायलांचे सामायिक येवपी अशी प्रकारची इंडस्ट्री आमकां आतां गोंयांत हाडपाक जाय। लोकांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती पुजचे न्हीत असो उलो गोंय हस्तकला महामंडळाचो चेअरमॅन आमदार लवू मामलेदारान मारलो। आमकां गव्हर्नमेंटाक किंवा आमकां ही संस्कृती पळय आमचो कल्चर आणि प्युअर मातयेचे हे गणपती आमकां करपाक आमी एनकरेज करता। आमकां ते प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो गोंयांत येवं जायना, त्यो प्रदूशण हे करतात, तयार करतात। म्हणून आमी चिकण मातयेच्यो हे करपा खातीर आमी एनकरेज करता। जास्तीत जास्त मुर्तीकारांनी ह्यो चिकण मातयेच्यो गणपती मुर्त्यो करच्यो अशें आमचें हें आसा संकल्प। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। पेडणी नवनिर्माण समितीन मोपा विमानतळ बांदपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक तेंको दिला, पूण विमानतळाचेर पेडणेकारांक नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून सरकारान तंत्रीक अभ्यासक्रम सुरू करचे म्हणून समिती मागता। मोपा विमानतळ जाल्यार पेडणेकारांक नोकऱ्यांचें प्राधान्य दितलो अशें उतर पर्रीकारान दिल्लें। मोपाचे विमानतळ अत्यंत गरजेचे आसा हो सगळ्यांक विशय पटल्यामुळे आज ते साकार जाता आणि पुन्हा एकदा पेडणे नवनिर्माण समितीच्या वतीन सरकारचे आमच्या आमदाराचे आमच्या केंद्र सरकारचे आम्ही ऋणी आसा अशें हांव जाहीर करता। So we demand the government to start up some technical courses in the Pedne so that for the coming we can have some good students who can come out with the technical skills so that it is not difficult for the government to employ those students for the MOPA. आमची गव्हर्नमेंटान मागणी आहा की जे आमचे बाकीचे जे इन्स्ट्रुमेंट लागतले, जे टेक्निकल कोर्सीस लागतले ते सुरू करूंक जाय। पॅरामेडिकल कोर्स आहा आनी कसले कोर्सीस आहा आणि बाकीचो जो स्टाफ लागतलो ऑलमोस्ट 1,500 स्टाफ लागतलो म्हणून सांगला पळय तेंचो गव्हर्नमेंटान सुरू करपाचो आणि हेतून करून आमचो सुरू मोपाक समर्थन आसतलें।